मुजबार ओमान या तो मुजबार काम करता 3 वर्ष जाली रेस्ट हाउसा काम करतले. सो आज तो मुझ बोले बसून आवाचे फ्रेंड सगळीं कशी आहे. हांव समजता तुमी सगळीं बरें आहाय म्हणून. कालचो व्लॉगर चल तुमी मोटिवेट तुमी बी करपाक शकताय व्हिडिओ आनी लोकांक दाखोवपाक शकताय आनी तांकां ट्रेन करपाक शकताय. तुम व्लॉगर करताय लोकांक हे दुसऱ्यांक आयकना काय. लोक जाय सांगतलो व्हिडिओ घेयनाका ते कोणाका व्लॉगर कोणाका पूण ट्राय करे आनी एक दिसा तुमकां सक्सेस मेळटलो. सो आयचो व्लॉगर रेस्ट हावसा भायर आहा आमच्या आतां क्लोजींग टायम आहा. सो आमी स्विमींग पुलाक येयला. सांगपा म्हळ्यार एक टॉपीक आहलो पळय सद्या आमगे फ्रेंडा दाखयता आमगे शेफ सलाड शेफ. हाय से Hi, how are you? Good. You from where? Oman. Oman. Yes. Oman. See Omani. Oman, Oh, yes. Omani तो क्या बोला तूने? Omani. So तो काम करता आमच्या बरोबर. So आजचो भाशा करता. Very nice place. How many years you working in this resort? 3 years. 3 years. ओ भाई मारो मुझे मारो 3 वर्ष काम केलं त्याने. सो आतां म्हाका हिंगा 2 वर्स जालीं रेस्ट हावसान. सो व्हिडिओ खास तुमकां लागून केला हांवें कित्याक काल एक व्लॉग गेला हांवें आनी आज आमकां असोत आर्मी झगडटाय ते देशा पासत आनी तेंगे व्हिडिओ आमगे थोडे न्यूज चॅनल आहा आमगे इंडियाचे ते अपलोड कोनाय. सो कित्याक कोनाय ते आन पासत बॉर्डराचे काश्मीरा झगडताय आनी तेंगे व्हिडिओ ते अपलोड कोनाय. आनी एक हांवें व्हिडिओ चोयलो फेसबुकाचे हांवें तो डावनलोड केला. सो हांव मातशें तुमकां क्लिप दाखयतलो तेगेली. सो दूख भोगता एशें कोन्न आमगे मिडिया चॅनल आमकां एशें कोन्न दाखयना मग एशें कोन्न न्यूजाचे आनी हायड कोन्न दवरता थोडे. सो आजचो ब्लॉग तो चाललो तुमकां सांगपाचें आनी कांय ना. आज बहुत दुख हो रहा है यार. अपने देश की जनता को देख के बहुत दुख हो रहा है कि उनको ये भी पता नहीं है कि अपने जवान शहीद भी होते हैं. कितने जवान शहीद हुए वो भी पता नहीं है. 2 दिन पहले हमला हुआ, ग्रेनेड हमला हुआ तो अपने जवान 4 जवान शहीद हो गए. लेकिन ये जनता को कुछ पता नहीं है. न्यूज में न्यूज चैनल वालों को किसी को कुछ पता नहीं है. बस अपनी न्यूज चैनल पे आज सेलिब्रिटी कहाँ घूम रहा है, कौन सा सेलिब्रिटी कौन से कपड़ों में घूम रहा है, अंबानी के घर में कितना खर्चा हो रहा है, कौन सेलिब्रिटी आ रहा है, कौन कहाँ घूम रहा है, वो सब कुछ पता रहता है. लेकिन अपने जवान जो शहीद हुए ना वो किसी को कुछ पता नहीं है. वो किसके लिए शहीद हुए? अपने देश के लिए, आपके लिए, आपके खातिर, आपकी रक्षा के लिए वो जवान शहीद हो गए. लेकिन कोई किसी को कुछ पता नहीं यार. तो जिसको नहीं पता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करो. उनको पता चले कि अपने जवान शहीद भी होते हैं, अपने जवान अपनी रक्षा भी करते हैं बॉर्डर पे. उनको भी याद कर लो, उनको थोड़ी श्रद्धांजलि दे दो, उनको मौन दे दो. जय हिंद. सो जायत दूख लागता हे मिडिया आमगे सोशल मिडिया दाखयना आमगे आर्मी कितू त्रास काटाय आनी जाय जाण ते आपणा जीव बसून दिला बॉर्डरीचे. आम कांय खबर आसना ती आम सुसेगाद न्हिदताय तांकां लागून आम सुसेगाद न्हिदो मेळटा. सो सेकेंड पॉयंट आहलो मुजबार ओमान या तो मुजबार काम करता 3 वर्स जालीं हे रेस्ट हावसान काम करता जाल्यार. सो आज तो मुझ बोले बसून आवाचे मोहम्मद सलीमी. सो हिंगा ओमानाचो आनी हाव ओल्ड आर यू? 26. 26 वर्सांचो आनी आतां काजार आरूस न्हू Arus, inshallah. तो काजार जावपा आहा. आरूस म्हळ्यार काजार जावपा आहा. सो ब्लॉगरां आमगे रेस्ट हावसान काजार आहा तेगेलें तुमी सगळीं येय. आनी तूं बरो सोदता न्हू भायर गांवां दुसरे कडेन उलयताय आनी बरे दीस काडपाचे हांसून. आनी थोडे आमी व्हिडिओ काडटाय आनी थोडे बॅड कमेंट्स मारताय तेजे पासून. काल हांवें व्हिडिओ केल्लो चोय मोगाड गोंयकार बाबण्याचो आम हिंग काम करता आसतना व्हिडिओ समटायम काडूं मेळना समटायम काडूं मेळटा. सो केन्ना रागा जायना दुसऱ्यांक कमेंट्स करना वायट कित्याक ते कितें स्टार्ट करता आपणाक कितें सांगपाक कितें दाखोवपाक आनी तेदोन तुमी मोदें तांकां बॅड कमेंट्स मारताय. तुमी कमेंट्स मारपा नाका जाल्यार व्हिडिओ चोयना काय ओके काट कोराय. सो आमी
आमी दुसऱ्यांक सपोर्ट करूंक जाय जात तितू आमकां जायना जात तितू आमी दुसऱ्यांक सपोर्ट करूंक जाय कितलो हें जाल्ल्या पासून. आनी हांव तुमकां आजून मागोता प्लीज दुसऱ्यांक प्लीज बॅड कमेंट्स कोनाकाय कित्याक एक बॅड कमेंट्साचेर तेंगे आख्खें यूट्यूब चॅनल सगळें डावन वयता. आनी जायत यूट्यूब आमगे गोंयकार भाव हेजेर टॉक केलां जायत जाणांनी तांकांय बी देव बरें करूं म्हणटा कित्याक कोण यूट्यूब ब्लॉगर कोता न्हू तेका कोटा कित दूख ती आनी आम कोताय विडियो कोताय फकत तुमी पासत आनी तुम आमकां तेश कोन्न वायट कमेंट्स केले जाल्यार कितें जातलें. म्हाका तरी कोणें केलें ना वायट कमेंट्स आनी वायट कमेंट्स केल्या पासून हांव मुगे विडियो केन्ना बंद करपाना कित्याक मुगे हें काम हांव चालू दवरतलों कित्याक शेंबऱ्यांतूय एक मनीस पाड आहल्यार सगळे मनीस पाड आसनाय. आनी मुगे फ्रेंड्स आहाय ते म्हाका सांगताय सदां विडियो कर दुसऱ्यांगे चिंतनाका दुसऱ्यांगे कांय चिंतनाका. सो हो ब्लॉगर आतां हिंगासो काबार कोता आनी हो ओमानी म्हजे बारबो आहा काम कोता. सो सगळ्यांक बाय. हय आनी म्हाका सांगाय हो विडियो खंय पासून तुमगे सजऱ्यांगे वयता तो आनी कमेंट्स कोराय प्लीज. आनी आजू बाजू कोणें मुगे चॅनल सबस्क्रायब केलें ना जाल्यार आत कोराय. टीन टीन.